एप्रिलाच्या सुरवेक दक्षिण गोंय कलेक्टर एग्नाक लेटसान हावजीचेर बंदी घालपा विशीं निवेदन जारी केल्लें. निवेदनांत डेप्युटी कलेक्टर आनी सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटांक हावजी जावची न्हय म्हणून पाळत दवरची आनी जाता जाल्यार ती बंद करून पब्लीक गॅमलिंग ॲक्ट 1976 खाला कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. गोंयांत 4 ते 5 हावजी माफिया कार्यरत आसात. सरकारान ह्या माफियांचेर पाळत दवरून तांकां अटक करपाची मागणी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडिसान केल्या. आता कितें जाल्लें आसा हे सडनली एज अ माफिया म्हणल्यार जाता कित्याक सी आमी जी हावजी करता जेन्ना डेली मॅचीस आसता तेन्ना आमी हावजीचें मोल आमी दवरता 50 रुपया या 100 रुपीज आनी आमी प्रायस कितले दिता 2000 ते लास्ट म्हणल्यार 5000 आनी जेन्ना फायनल आसता मॅचीचे तेन्ना आमी लायक 50,000 1 लाख दॅट इज अवर मॅक्स. आयज पर्यंत एनी GFA फुटबॉल टोर्नामेंट जो जाला तो 50 ते 1 लाखा वयर आयज पर्यंत वचोंक ना. हे सडनली 4-5 माफिया कशे जमा जाले भुरगे अँड ऑल आय डोंट नो वॉट कायंड ऑफ मनी दे आर गेटींग. इट शूड बी चेक बाय गव्हर्मेंट इट इज अ टेररिस्ट फंडेड ऑर वॉट फंडेड बिकॉज सी प्रायज दिवपाक 15 लाख 20 लाख 50 लाख इट इज एनी क्लब इन गोवा इट इज नॉट पॉसिबल. गव्हर्मेंट शूड चेक आनी तांकां बिहायंड बार घालून तांकां अरेस्ट करून तेंचे सगळे कॉन्फिडेंस करून कितें हुंयसून येयलें ती चवकशी करपाक जाय. हे थोडे 4-5 इंडिविज्युअलाक लागून आमचे एंटायर लास्ट 70 इयर्स जो ट्रेडिशन चलून येयल्लें आसा तें बंद जाल्लें आसा. ओके हे अशें घडपाक नाका फुडें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.